I have to understand the protocol. I am four-time minister, four-time elected members. So that was, I had a good relationship with the Gandhi family, and therefore I am the only person who went before the Gandhi. Sir, any particular constituency? लोकांको See, आता I am the soldier. Wherever given to regiment to me to go, I will go. Otherwise, all the 40 constituencies I will move around. माझो तुम्ही एक मतदान करा. माझो स्वभाव आहा तो गोंयचे परिशद खबर आहा माझो स्वभाव. आनी एकलो गोंयांत तर मंत्री आमदार आशिल्लो गोंयांत 20 वर्सां आमदार आशिल्लो. एक म्हजेर एक करप्शन केस ना, एक करप्शन चार्जीस ना म्हजेर. आय एम अ क्लीन पॉलिटिशियन. म्हणजे हुंयच्या मतदारसंघान वचून म्हज्या अड्ड्यार हात मारून सांगता बाबा एकलोच गोंयांत तर आहा क्लीन पॉलिटिशियन मिकी भाशेको आनी कोणना. सगळो आज संघाव जाय काँग्रेस म्हणटा ती 135 वर्सां पार्टी. काँग्रेसान देश रूल केलो आनी दर एक नागरीक इंडियेचो नागरीक सुसेगाद जियेतालो जेन्ना काँग्रेस राज चलय तेन्ना. आयज सगळे परजेक आयज कळोन येयलो बाबा तेचो वॅल्यू काँग्रेसाचो वॅल्यू तेन्ना कोण आसलेलो, पण काँग्रेसाचो वॅल्यू लोकांक दर एक नागरिकाक आज कळोन येयला. कित्याक आयज जो सरकार चलता तो बरे पद्दतीन चलना, बारीक समाजाक त्रास जालेले आहा. आनी त्या पासत आयज दर एक नागरिकाक दिसलें बाबा सबंद देशांत तर सुस्त जियेतलो, बारीक समाज बरोच जियेतलो जाल्यार काँग्रेस पक्ष आनी त्या काँग्रेस पक्षाची आयज लोकांक दर एका नागरिकाक काँग्रेसाची आयज वॅल्यू कळ्ळो बाबा. ह्या सरकार येयले उपरांतूच कळ्ळो काँग्रेसाचो सरकार. त्या पासत म्हाकाय दिसलें आनी म्हाका आमी बरे काँग्रेसाचे हार्ड वर्कर म्हणजे कांदान आशिल्लो तो काँग्रेसाचो. आनी कांय आमी काँग्रेसाचे केन्ना कचरना, पूण काँग्रेसान जे अधिकारी आशिल्ले तेचेर आमी सारके न्हू आशिल्ले देखून ज्या मनशांनी काँग्रेस तुम्ही पयला आसतले काबार करीत हाडले आयज आमचे सारके बऱ्या लोकांचे तेंको दिवन काँग्रेस वयर हाडपाची गरज आसा. त्या पासून आमी आनी सबंद गोंयां बर मागता दर एक नागरिकाक आमच्या संघाताक जॉयन जावचें आनी फुडलीं 5 वर्सां आमी गोंयां बरें राय चलोवपाक दिवचें. नो चेंजीस एज फार एज आय नो देर इज नो चेंजीस. कितें जाता तुमी समजूंक जाय आमी हे पक्षान कांयशे कार्यकर्ते आहा, कांयशे अधिकारी आहा ते सिन्सियर काँग्रेसा बरोबर आहा. थोडेचे सिन्सिरिटी ना, सिनियरिटी आहा पूण सिन्सिरिटी ना काँग्रेसा सांगाताक. पूण जे मनीस आतां पक्षा सांगाताक आहा खंयचो तर पोजिशन घेवन चेंज करपाची कशी गरज आहा. तेमी सिन्सिरिटीची बरो आहा आनी काम करता पक्षाची बरो चेंज करपाची गरज ना. आतां कोणी तर बुडटा जाल्यार ताका हातीक धरून वयर काडपाचो आमचो कायदो. कडेन एलायन्स करूंक मागता ते मागता हो तेंचे सत्याचे पॉलिटिकल सर्वायवल हो तांकां पॉलिटिकल सर्वायवल आनी कोणाक नाका. दोग जाण आहा ते समजले तुमी ते हो ते पॉलिटिकल सर्वायवल करपाक ते मागता आनी पोस्ट इलेक्शन पावर फॉस्ट्रेट करपाक आनी तांकां कांय नाका. ते दोनूच वस्तू तांकां गरजेच्यो. तांकां कोणाक गरज आहा? काँग्रेसाक गरज आहा तेंची हो तांकां गरज आहा समजले तुमी. आनी बाकीचे आय एम गोईंग फॉर इलेक्शन 1 to 1 काँग्रेस एंड BJP. बाकीचे तुमी आहा ते सगळे आप जावं गोवा फॉर्वर्ड सगळे इनडायरेक्टली ते BJPचे साथ दिवपाचे मनीस. तुमी पयला आसतलें दिल्ली कशें राज चलता तेंच राजकारण हिंगा चलोवपाक सोदता. कोण चलोवपाक BJP चलोवपाक सोदता. इट इज यू स्कॅच माय बॅक आय स्कॅच युअर बॅक. ही पद्दत आपाची आनी BJP चल्ल्या कशी दिल्ली तीच पद्दत हांगासर चलोवपाक सोदता. समजले तुमी न्हू. थँक्यू. हांव 2 मतदारसंघांत निवडून गेलोलो आहा. म्हाका हुंय चलता, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. आतां सद्याक आमी इलेक्शनाचे 6 म्हयने फाटीं आहा. आमी आतां पक्ष घट करपाचो काँग्रेस पक्ष घट करपाचो आहा. आनीक आमी 2-3 म्हयने म्हणल्यार पुरो आमकां काँग्रेसाक 22 सीट 23 सीटां हाडून सरकार करता.